Jesu mogar udar Kitlo mo varishtam so Amche sangi disrat ravtar Amka saban salaitar अजय आम्ही एक साऊच्या आमकां पळयला जेजे अर्थ पण आम्ही बघूंक आमकां पळयला जेजू तुज्या नांवान आमी हांगा आसतना तुजें बरें म्हण आमी भक्त आसतना चड चड बाबा तुजो मोग करच्या तुवें आमकां पळयला ताचे ते एक साऊच्याक ताजो उपकार बावडच्या ताजो वाखणी करच्याक ताका आराधन करच्याक आनी ताका नमस्कार करच्याक ताचे वर्ते म्हण आमी आपणावच्याक जेजून आमकां पळयला Ishta Jesu somya Snatan mokartilya Martau saiba tuzo utrar Sar pertau namaskar Satu amso istya sostran जेजू आमच्या मदगात जेजू आमकां आपयता ह्या दिसा वर्तेदन आपयता ताच्या वर्त्या मोगा खातीर आज आमी हरयेक हांगा आसतना माद्रेबेच्या वर्त्या मोगान बरोवन ह्या जेजू लागीं आमी आयिल्ल्या वेळार ताच्या पांया तळा आयिल्ल्या कोणाकच ताणें सोडूंक ना तो म्हणटा म्हज्या लागीं आयिल्ल्या कोणाकच हांव उगडून वचोन सोडचो ना आनी तसलें बरें पडो जेजू आमकां दिता आसतना
आमी जेजू मुखार एक जावया. आमी जेजूक आराधन करूंक आज आयल्या. जेजूक नमस्कार करूंक आयल्या. जेच्या मोगान आमी वर्तताना भरूंक आयल्या. असलें बरेंपण जेजू आमकां दिता आसतना जेजू तुज्या वर्त्यापणान आमकां राख. जेजू वर्त्या मोगान तुवें आमकां आपयलाय आनी तसलें बरेंपण तूं आमकां दिता आसतना आमचे तकले बघून जेजू मुखार आमी नमस्कार करुया. सगळे आमी उबी जावया. मगाचे न्हू ह्या जेजू लागीं आमी आसतना जेजू आमकां म्हणटा हांवें आपयलें जावन आसा आनी तुमी आयल्या त्या मोगांत. हांवें आपयलेल्या वेळार कणीस जावन तुमी आमकां म्हाका सण सोडूंक साध्य ना. कित्याक तें आपणें जावन आसा पवित्र. तें आपणें जावन आसा अपुरबायेचें. तें आपणें जावन आसा मोगाचें. हें आपणें दिल्लें जावन आसा संपाद्र पियोवप आनी संपाद्र पियोवन तें आपणें वर्तताना घेतिल्लें जावन आसा. हें आपणें दिल्लें आसा सिसांक जायत्या लोकांक आपणें दिल्लें जावन आसा आनी त्या वेळार त्या आपणाक कालजाली जावन आसात. आपणें दिनतल्या आयिल्लीं जावन तीं जाणां आसलीं आनी तांकां जेजून आपडलें जावन आसा. वर्त्या आपण्याक पाव जाल्लो जावन आसा. तेत रोमडेच्या रुखार बसलो जाक्केव. त्या जाक्केवाच्या जिवनांत कितें कडेन घडयलें जेजूक मात कळीत आसलें वा हेरांक कळीत नासलें. हेर त्या मनशाक द्वेश जाली. हो मनीस आमकां नाका. हो मनीस आमकां त्रास दिता. हो मनीस जायते लुट्टा म्हण ते चिंतून आसले. आनी हे जाल्या मनशाक कोणाक नाका जाल्ल्या मनशाक जेजू विंचता. आज तुज्या जिवनांत जायते कश्ट भोगताय जावंक बरो. आज तुज्या जिवनांत नाना तरेचे विदोळी नाना तरेचे कश्ट नाना ते नश्ट वेगवेगळे आटेविटे आयल्यात जावंक बरो. पूण जेजू तुजे सगळे काळजा भितर आसले आटेविटे पळयता. तुज्या काळजाच्या गुणायेतावन देवाघार घाली. तुज्या काळजाच्या गुणायेतावन जेजूचो वर्ते म्हण आपणावन घे आनी केन्ना तूं देवा थंय एक जाताय आनी तेच जेजू सांगता एक जावन जियेत आसतना बापूत आनी पवित्र आत्मा आमच्या हर एकल्याच्या कुटुंबांत जायतें बरेंपण हाडूंक आज आशेता. म्हज्या भावान आनी भयणीनो आज आमी प्रत्येक तरान ह्या आराधना वेळार जायत्या जाणांक तांच्या पुढाराचे विंचोवन कश्ट जाल्या. त्या देखून आज जायते एजंट जायते जाण आपल्याच्या फायद्या खातीर कितें कितें करन कोणाची कुटुंबां मोडच्या खातीर कितें कितें घडोवन आसा. ह्या वेळार सोम्या तुका कळीत आसा कितें जावन आसा. जाग्या पर्यंत आज पयशांच्या आशा खातीर आनी चड कमिशन मेळोन म्हणल्या खातीर कोणाक कितें कितें नाका जाल्लें पटी मारन आज आमी सैरीको करता. जायते जाणचे सैरीकेंत आज प्रॉब्लेम उप जाता समस्या उप जातात तरी आमच्या स्वार्था खातीर आमी करून आसा. जाग्यावर हेंच केल्लें स्वार्था खातीर जायतो एक्स्ट्रा सुमका ताणें काण गेल्लो जावन आसा. म्हज्या भाव भयणीनो आमी हेरांक वायट करता आसतना आमकां तें वायट फाटी मारता. आमी हेरांच्या जिवनान कळटा आसतना आमकांय दीस कळोवनी मेळटा. हें जायत्या जाणांक कळीत ना. कित्याक वरबोशी आशा. बऱ्या तरान केल्लें तें बऱ्या पळयता. वायटाक केलें तें वायटाक पळयता. म्हज्या भाव भयणीनो आज आमी प्रत्येक तरान सगळ्या सैरीक सच्च्या चल्या आनी चलयां बसत मागया. कोणाकोणाचें उतर आयकूं वचनाकात. देवा लागीं वचा. जेजू लागीं वचा. ताच्या बदला थंय भोंवचें हांगा भोंवचें तो आसा की हाका आसा की 100 रुपये 200 रुपये 1000 10,000 कितले कितले हजारांनी आमी कमिशन दिवन आज आमचे कुटुंबां आमी विपाट करून घेता. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो वचा त्या जेजू लागीं इचारा. सैरीक ताणें आनी सच्ची न्ही सैरी सच्ची जेजून जावन आसा. उत्पत्ती ग्रंथांत देव म्हणटा तुका समाजारकी सांगातीन हांव दितलो. आतां हांव तुका एकसूर हांव सोडचो ना. हें आज आमकां कोणाकी कळीत ना. कित्याक म्हळ्यार आमी आज हेणें तेणें भोंवता. देवा वयर विश्वास सोडन आमी कोणाच्या नांवान भोंवन आसा. मोगळा जेजू आज प्रत्येक तरान ह्या सगळ्या सैरीक सच्च्या चल्यांक आनी चलयांक तुज्या मुखार दवरता.
जांग पुरो प्राय उतरल्या थोड्यांची, जांग पुरो थोड्यांक सिकाप ना, जांग पुरो थोड्यांक काम आनात, तांकां सक्कडी वाट दाखोव सोदून तूं सोम्या, तुका कळीत आसा फटी सांगूंक तूं आयिल्लो न्ही, स्वताच्या नितीच्या वाटेन आमकां चलोवंक आपयल्लो तूं. आज कितेंय जाल्यार घडटा तर तांच्या स्व इच्छे देखून घडटा सोम्या, पूण तुज्या इच्छेंत कितें आसा हर एका भुरग्याक तुवें एक फुडार विंचून दवरलाय. त्या बापान म्हणलें तें उतरां, तुका समज सारकी संगती आनी संगतीन हांव दितालो. म्हज्या बांदण बिणीन या आमी त्या जेजू लागीं मागया, हर एका चल्या पासत, हर एका चलये पासत, कोणाक ती सैरीक जावना. नानंतरचे कावन्सिलींग येतना म्हणटात ताणें पोटी मारल्यात फादर, हाणें पोटी मारल्यात फादर. पोटी सांगून आमी खंय सुद्दार जावंक जायना मोगाच्या भाव आनी भयणी. सतन रितीन गेल्यार खंडीत जावन देव आशिर्वाद घालता. आनी लग्नाचो सक्रमेंत जावन आसा त्या आशिर्वाद सक्रमेंत हो जालो सक्रमेंत जेजू वर्त्या तरान पवित्र करन बरेंपण प्रत्येकान दिलें दृश्टांत काना शहराच्या आमच्या मदगात आसा. आज सगळ्या सैरीक सच्च्या हर एका कुटुंबा पासत आज आमी मागता परतून येया त्या जेजू लागीं. परत वचा आनी बोडा दिंबेर आनी मागा ताच्या कडेन, तो तुमकां वाट दाखोवन दितालो. तुका समज सारकी संगती आनी संगतीन तो दितालो. आनी अशें आसतना तुमची कुटुंबां बरें जाय, तुमच्या कुटुंबांनी आशिर्वादां जाय, पोटी मारून नाका जालें सांगून खंयच्या खंयच्या रितीर काजार जावचें न्हय. बऱ्या तरान वत्या मोगान जेजून दिल्ली विंचवण आमी त्या खातीर राखचें. कितलो तेंप राखोंक पडला जावंक पुरो व्हड न्हय, कित्याक जेजू आमकां सोन सोडिना. जेजून तो पवित्र सक्रमेंतावर आशिर्वाद घाल्लें. पवित्र सक्रमेंत आशिर्वाद घालतना सगळें बरें जातालें. म्हज्या कुडींत आसलो तो उस्वास, म्हज्या कुडीचो उस्वास केदा म्हणसर आसा गी तेदा म्हणसर हांव देवा लागीं आसता, देवाक आराधन करता. ताणें केल्या स्वरूपकारांक, ताणें आमच्या कुटुंबार वतल्या धेण्यांक, ताणें आमच्या कुटुंबांत आसल्या चल्या चलयांक बरी सैरीक दिवन बरो फुडार चल्ल्याक एका दळ आपलेशें आशेन आनी चड आशेन ती वचोन तें ताणें पिडार करून घेतल्यार तें तांचें बिजनेस. जेजून तेका दाळें निर्मोणांत तशें श्रेश्ठ योजनांत हर एका भुरग्याक एक निर्धार करूंक ताका समज सारकें कुटुंब रचूंक ताणें पाव गेल्लें आसता. आमी आमच्या स्व इच्छेंत वचोन तें विडार केलें जाल्यार आमच्या कुटुंबांनी आज शांती समाधान ना, घोवा बायल्या मदें एकामेकाक समजणी ना, घोवा बायल्या मदें राग एकल्यान उलयलो आनी एकल्या जायना, नाका जाल्यार वायट सवय वायट चाली हे सगळ्याच आमी समर्पण दिवया. हर एका भुरग्याचें हर एका कुटुंबाचें आराधना वेळार समर्पण दिवया. आनी मुखार घडच्या त्या कुटुंबांक चल्या चलयांक बोवा बरोबरचो सम्मान रचून देवाच्या दैवी सक्तेन ताणें बरोवंक नाका जाल्यार सम्मान रक्षाक न्हय, बरें सम्मान रक्षाक. आतां म्हणी हे वेक केसें ताणें एक केलें जावन आसा तेच हे वेक तेच्या आदांचें बोर काडन तिका मासान आनी तिका रक्तान तिका उच्वासान भरलें गी. तेच प्रमाणे आज आमच्या हर एका चल्या आनी चली येताय तोच देवाचो उच्वास देवाचो स्वास ताणें सोडलो. आज बऱ्या तरान ते कुटुंबां रचूंक जाय चड वांटो तांकां उक्ते करून दी. सैरीक नातिल्या हर एका चल्या चलये खातीर हांव मागता सोम्या, तुज्या पांया ताळा दवरता सोम्या. आनी खंय घेवन धांवन कोणा कोणाक सांगून तांचें जिवन तांच्या कुटुंबाचें जिवन आनी हर एकल्याचें जिवन पिडार करच्या बदलाक सोम्या तुवें दिल्लो तो व्हरतो उद्देश तुवें तांकां विंचून दवरली ती सांगती आनी सांगतीन ताची वाट तूं खंडीत जावन दाखयतालोय. आमच्या कळसा मनांत हांव आमी तुका आराधन करता. हे वर्ते विणवणी तुज्या मुखार दवरता सोम्या. जायत्या जाणांनी सैरीके खातीर विचारलें जावन आसा. आराधना वेळार त्या सगळ्या भुरग्यांक तुज्या हातान दिता. बऱ्या तरान तांकां विंचून दवरलो तो सांगाती आनी सांगातीन तांकां दाखोवन दी. तांणी आमसर नासतना कितें कितें सांगून नाका जाल्यार विदोळी करिनासतना बऱ्या तरान जिवीत जोडूंक आनी जिवीत जियोवंक तांकां फावो कर. पान नंबर 92 गीत नंबर B44 मोगाचेनो उस्वास दिल्लो जावन आसा देवान. त्या उस्वास दिता आसतना ताणें त्या येवेक आदोंची बोर काडन तुका समज सारकी सांगातीन हांव दितालो, हांव देव दितालो, तुवें न्हय. आज कितें कितें घडटा तें तुज्या इच्छे प्रमाणे देवाचे इच्छे प्रमाणे घडलें आसा. देव तें देवान जोडिलां तें केदाळय तें घडसून
मोडी नसता रावंक देव आदार दिता म्हज्या भावने बेणेनो या आमी पाटी त्याच जेजू लागीं ताणें दिल्ले ते वर्ते स्वास आमी घेवया त्याच देवाचो स्वास त्या येवेक दिवन तो म्हणा लागलो ही जावन आसा तुजी नारी आनी ह्या प्रमाणे हर एका भुरग्याकी तेंच निर्मणे फावो जावं दी ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ वय माझ्या काळजाच्या गुण आहेत ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ वय हर एका कुडीच्या विश्वात ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪಕಾರ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀ ಮಾಡಿರುವೆ యేసయ్య ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪಕಾರ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀ ಮಾಡಿರುವೆ యేసయ్య ನನ್ನ ಪ್ರಾಣನೇ ನನ್ನ ಉಸಿರು ನೀ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣನೇ ನನ್ನ ಉಸಿರು ನೀ ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ आराधने म्हजे थंय बोळ नातिल्ल्या वेळार म्हजे थंय कांय सकत नातिल्ल्या वेळार सोम्या जेजू हांव सोलवून पडिल्ल्या वेळार सोम्या जेजू हांव वाड वाटेन वेता आसतना हांव दांटण पडिल्ल्या वेळार तुवें म्हाका फाटीं आपण हाडिल्लें जावन आसा तुमचो एक वर्तो बळातीक फातर जावन आसलोय फातर बावडतेचो फातर बरवशेचो फातर करपेचो फातर मोगाचो असलो फातर जावन तुवें म्हाका फाटीं हाडिल्ल्याक सोम्या म्हज्या काळजाच्या गुण्या येतावन आज आमी आभारी जावन आसा हर एका भुरग्याक तूं तुज्या वर्त्या मोगा खातीर आपयताय तुज्या वर्त्या श्रेश्ठ योजना खातीर आपयताय तुज्या योजनांत हर एका चल्याक हर एका चलयेक ह्या संवसारांतल्या प्रकृतींतल्या हर एका जिवीक जायतो बरो उद्देश तुवें दिल्लो जावन आसा कोण सांगता एक जावन लग्नाच्या जिवितांत ताणें मेतेर जाय कोणे सांगता एक जावन ताणें कुटुंब रचून हाडी जाय कोणाच्या कुटुंबांत कोणाक हाडी जाय म्हणल्यार सगळें तुका कळीत आसा आज थोडेपणे आमी तुका पातयेन आसतना पयस गेल्या थोडेपणे आमी आमच्या ते सक्तेंत आमी जियोवन कोणा कडेन आडतोस मागोवन आज आमी वायटाच्या सालींत अन्यायाच्या सालींत फटीच्या सालींत गेल्ले सगळे घडये सोम्या जेजू न्ही हाडलें तूं आमचो व्हरतो बरवशाचो बावडताचो फातर तूं जावन आसाय आमचे व्हरते ते मोगाचो फातर तूं जावन आसाय आमचे बळ कसलोन पडिल्ले तेन्ना आमकां दिवचे बळ आनी सकत आनी तसल्या व्हरत्या बळवंत जेजू लागीं आमी मागया ಬಲವಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ಬಲವಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಬಲಪಡಿಸಿದೆ యేసయ్య ಬಲವಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿದೆ యేసయ్య ನನ್ನ ಬಲವು ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀ ನನ್ನ ಬಲವು ನೀ ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀ ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ
ಆರಾಧನೆ ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಉಸಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಉಸಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ आम्ही मोग मोग म्हणून त्या मोगाच्या धावणेर असताना मोगाचो अभाव आमच्या थंय जाल्ल्या तेन्ना त्या मोगाक पिसवून खंयच्या खंयच्या पथकांत आमी पडयल्या तेन्ना तूं आमकां फाटीं आपयताय सोम्या कितलेशा जाणांचे भितरले गाय तुवें धुवन काडल्याय मोगाचो अभाव हर एक लागीं आसा सोम्या जेजू आमच्या कुटुंबांनी ल्हान आसतना जायते कश्ट आशिल्ले जावंक बरो हर एका भुरग्याच्या काळजांत तसलो एक गाय जाला जावंक बरो मोगाचे अभाव म्हजो मोग करुना म्हाका बरें करून पळोवना म्हाका बरें करून ताणें मानून घेवना म्हाका सकयलेच घाल्लें म्हाका वयर येवंक सोडना म्हाका पळयलें तांकां जायना असले चिंतप आज आमचे थंय येवन आमी आमच्या जिवान मात्र न्हय आमच्या कुटुंबाच्या जिवान एका एका रितीर पिडार करता आसतना सोम्या जेजू ह्या सगळ्या भुरग्यांचेर कोणाकोणाच्या जिवनान खेळोंक सोडिनाका कोणाकोणाच्या जिवनांत वचोन ताचो देसवाट तांच्या जिवन आसो आनी हेरांच्या जिवन असो देसवाट करूंक सोडिनाका सोम्या कोणाकोणाचें जिवन पिडार करणं तें देसवाट आनी ताचे नाश करूंक आमकां अवकाश दिनाका सोम्या सोम्या जेजू असल्यांच्या काळजांनी असल्यांच्या त्या काळजाच्या गुंडायांत अशा त्या गायांनी तुजे संपदांचे आम्हाला रगत देवय सोम्या आज मोगा खातीर आशेतात मोगा खातीर थान येतात मोगा खातीर बुखेतात असल्या काळजांक तुजो व्हरतो मोग दी सोम्या तुज्या आम्हाला रगत तसल्या अभाव असल्या काळजांनी घाल तांणी सदृढ जावच्याक तुज्या भावार्थान भरच्याक आनी ह्या द्वारे ताणें इसले विंसण बऱ्या तरान जावन बरी कुटुंबां समाधानाची माया मोगाची एकामेकाक समजून घेवची एकामेकाक चोडवणेची हांव व्हडलो तूं व्हडलें वटपान लेखोंक न्हय खालतेपणान आपरबायेचे मोगाची वेंग एकामेकाक कुटुंबांत दिवच्याक हर एका भुरग्या थंय आसली ती भूक मोगाची आसली ती थान सगळी थांबय सोम्या हसिवल्ली इरुवाग नन्नನ್ನು ನೀ ಹಸಿವಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಅನುದಿನವೂ पोषिसी वैसम्या घाल तुझे बेसाव्या वेळारे ಹಸಿವಲ್ಲಿ तुझ्या कळजाने आजलो तो अभाव प्रीत्या कोणादे lack of love let it be filled with the precious blood Jesus Jesus ನನ್ನ पालोने ನನ್ನ ಪಾಲನೆ ನನ್ನ ಪಾಲನೆ ನನ್ನ ಪಾಲನೆ ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ दुनिया आमच्या हात उखलून हालेलुया 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 Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah,
हालेलुया 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 जेजू 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 तुझ्या वरती पडाका जाऊ दे सम्या तुझ्या बरे पडे आपण घेते जाऊ दे त्यांच्या सक्कडी अभाव सांग बरं कोडीचो सांग बरं इमोशनल सांग बरं तो तकलेचो मानसिक सांग बरं एखाद्या पिढ्या त्याचे ते असं तर सम्या जेजू ह्या वेळा मी उला मारता सम्या तुका उला मारता तुझ्या वरती उन्नती भुरग्यात जाऊनच्या हर एका कुडीच्या विश्वास आपण सम्या मात्र पियान वरत्यानं मागून धरली ती बेसावा ह्या भुरग्यात धड सम्या मात्र पी आमच्या संदा वरत्या मागोडच्या संदा लोकरीच्या मिस्टिका ह्या वेळा रे या भुरग्यांक गोड कर ह्या भुरग्यांच्या ते असं लाभ कांडडे ह्या भुरग्यांच्या जीवनाच्या पुढे पण भरती करते सम्या जेस तुझ्या मगान नका बरं हालेलुया 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 सगळं मी उभी राहूया मगाच्यानं काळीज म्हजें थानेला तुका जीव म्हजो लालेता तुका सम्या हे जिवांत असले सगळे म्हणजे तुझे जावन आसा तूं ये म्हज्या काळजांत तूं ये म्हज्या जिवनांत तूं म्हाका पावय त्या सर्गींच्या सुखाक त्या दीस त्या इस्रायल परजेनी सारतना तुजेर पुरपुरल्ले ती आसली पुरपुरोन आसली जाल्यार तुवें ताका सोडून हांवें मान्ना खावोंक दिले आज म्हजी तान बोक जांग परत इमोशनल जांग परत स्पिरिच्युअल जांग परत मानसीक उणेपण आसलें सगळें भरती कर तसलें तान बक म्हजें तें फकत काणाकाणी जेवणा मात न्हय म्हजें तें आसा ती तान बक म्हजें तें आसलें तें सगळें आटेविटे भितर भरलें जांग बरो एका एका रितीर हांव वळवळ्ळां जांग बरो एका रितीर एका तें आभाव जाला जांग बरो एका रितीर म्हजें तें उणेपण आसा म्हजें तें पिडा आसा म्हजें नाका जालें तेंच आसा तें कोण सायनातले भितरले गाय आसा ते आज जेजू सांगात जेजू कडेन सांगात काळीज म्हजें थानेलां तुका D4 ಫಾನ್ ನಂಬರ್ 137 137. आशेला तुका काळीज मोजे तानेला तुका मोल मोजे आशेला तुका ये तो दर्या ये तो सोम्या ये तो दर्या ये तो सोम्या सर्गीच्या सुखा पावय मागत्या सर्गीच्या सुखा काळीज मोजे तानेला तुका मोल मोजे आशेला तुका अरण्यान तोवे मना कावळे गणपता तोवे ओदा वाळले अरण्यान तोवे मना कावळे गणपता तोवे ओदा वाळले तान भोगा पहिल्या सर्गीच्या आत्म्या तान भोगा पहिल्या सर्गीच्या आत्म्या निवळ माझ्या फुकेल्या काळजात निवळ माझ्या फुकेल्या काळजात काळीज मोजी तानेला तुका काळीज तुका आशेता आमचे सगळे मन म्हणजे तुका आशेता काळीज मोजे तानेला हरी एक आबावातले म्हाका निवार म्हणजे त्याचे उणेपण भरती कर आनेले काळीज हे भरती कर आनेले काळीजाक जाय जाली सर्ती ह्या प्रमाणे बरं त्यानं सांभाळूंक म्हणजे जीवन बरं त्या म्हणून हाडूंक सिनाय पर्वतातून देवून येतना चढत्या पळत हांव तुवें देव वयल्यान जावन आसता सर बरेंपण उलवणे आणि त्याच मनशा लागीं तूं उलयलोय आज म्हज्या काळजाच्या गुड्या लागीं अत्रे कोणाच्या ल्हानपणाच्या
खायल्या भितरले काय काणकोण आसच्या त्या काळजाकडे त्या मनाकडे उलय नेणट्या त्या मोनाचे हांव जावन संपदाना धंदा सुटका लाभोवंक जाय जाल्यार बरेपण म्हज्या काळजाच्या कुंडायेंत तूं वत. Sinai पर्वतार देवा तूं आयलो, सळच्या बोलावना तूं उलयलो. सिनाय पर्वतार देवून तूं आयलोय, सळच्या बोल्यातां तूं उलयलोय. मोयजे लागीं उलयल्या आत्म्या, मोयजे लागीं उलयल्या आत्म्या, उतरां तुज्या परमोच्या मोनाक. उतरां तुज्या परमोच्या मोनाक काळीज तुजें ताळेला तुका. मन म्हजें आशेला तुका. काळीज म्हजें ताळेला तुका. मन म्हजें आशेला तुका. खंतीन बरयल्या हर एका काळजाक तुवें बुजायल्लें जावन आसा. सम्या जेजू कोणाची कंद काणून ती ते आयल्या जाल्यार तुवें ताका सोडून ताचेर उलयलो आनी ताका सांगलें तुजी कण बेजाराय उणी कर संपदाना कांड उडयता. पिडे जायल्यान तुवें सण सोडूनाय तांच्या पिडयेंत तुजे दोळे लावन तांच्या पिडयेक तुज्या उतरांनी तुज्या आपणेन तांकां तुवें बरें केल्लो. जेजू तूं आज आमच्या पिडेस्तांक जायते कश्टांच्या तूं पिडा खूण करतालो कंडीशन पयस सरना तुजे जावन पयस वचोन वायट जिणी जियोच्या हर एका भुरग्याक तुजे लागीं आपण हाड सम्या. सोदनेर आसच्या सैरिकाच्या सोदनेर आसच्या हर एका भुरग्याक ताका जाय जाल्यार बरो संगती आनी संगतीन तूं दांडी तांकां व्हरतय. एकामेकाच्या वेंगेंत ताणी मेळच्या खातीर एकामेकाच्या सक्रामेंतांत ताणी एक जावच्या खातीर तुवें दाखयली ती वाट तांकां दाखय सम्या. वायटा पडनासतना सुख समजून एक ताणी सांबाळनासतना कितें कितें जावन कुटुंबाची विदोळी जायनातल्या बरी जेवणसारान घाल्ले खाडू जेवणसारान घाली तांचो दाबाव तो सगळो खाण उडय सम्या. ताणी बऱ्या वाटेन बरे सैरीक आपणावंक बरे संगतीन आपणावंक जाय जाल्यार लायफ पार्टनर तांकां मेळच्या गे. ह्या वेळा तुज्या लागीं आमी मागता खंतीन बरलेल्यांक तुवें बुजायलें. कंदील भरलेल्या तुवें बुजयलें. पिडेन आसलेल्या तुवें खूण केलें. कंदील भरलेल्या तुवें बुजयलें. पिडेन आसलेल्या तुवें खूण केलें. मोयज कर मोची सगळ्याची कंद जाय बाई. बेजाराय. कर मोजी धन बेजाराय. दी तूं म्हाका तुजी ती ससाय. दी तो म्हाका तुजी ती ससाय. मोजे तानेला तुका मोजे तानेला तुका. काळीज मोजे तानेला तुका. वय सम्या म्हजें मन पळय सम्या भक्ती कर. हर एका भुरग्याचे मोतेंत काळजांत जाय जाल्यार उजवाड घाल. बरी सकत गय तुजे एकटे वर सरीचे उदाक देवय. वय सम्या ये ये आवय म्हाका सर्गेच्या सुका. आवय म्हाका सर्गेच्या सुका. हालेलुया 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 हालेलुया
आमी दिली घालया. हे देवाड्या सक्रामेंता तू आमच्या सांगत असतना आमकां कितें उणें आसा. हे देवाड्या सक्रामेंता तू ह्या भुरग्यां सांगत असतना ताका कितेंच उणेंपण तांचे थंय कितेंच अभाव म्हणलं आसा तरी तो सगळो तुज्या आशिर्वादाने भरती करे. आमच्या हर एकल्या भुरग्यांच्या काळजांत तुजो मोग रिघय तुज्या आशिर्वादाचो शिवर जावं दी. सक्रामेंता काल तुझ्या कस्टमरना सुगडा तू आमकां सडलाय. सडणे सड बापान ह्या भुरग्यांचे तुजे वरती दाळचे दिश्ट घाल. संपाद रुपयाक वर्ते ते बरे शिकून दिव. गुण करचे सकत तुवें वाडयली आनी सडयली. त्याच प्रमाणे आमच्या हर एकल्याच्या काळजांत तो मोग बरो नमतो दी. आमचे ते असलो अभाव सकडी संपोवन तो काडून तुज्या आमले रक्तान आमकां धुवन काड. आनी तुज्या वर्त्या सक्रामेंताचे बेसामा सर्वांक हितून दी. सोची येताय आणि राजवट चलयताय सस्नाच्या सस्ना. Bhagavan Padre Pio Papa Prakash Puri Krista Sarkya आमचे पासोत माग बापा सलच्या कामे देखीन तुझ्या आशिषीचे ते दुर्बळ वाटे. Franciscan Spirita Giem Sada Cursa Socuro Rozordoi Bhagavan Padre Pio Papa Prakash Puri Krista Sarkya आमचे पासोत माग बापा सच्या कामे देखीन तुझ्या ख्रिस्ताचे कस्ते कोडीर वावो देवाची ओळख दिली. मागण्यान प्राजेता जे जग वेगून शांतीचे हाते जालोय. Bhagavan Padre Pio Papa Prakash Puri Krista Sarkya आमचे पासोत मा बापा
खालच्या कामे देखीन तुझ्या संपियो आम्हा पासत विनंती कर Kristaच्या सुन्यार कामे फौजांचे खातीर देवा तुवें कपुजीनी ह्या साक संपाद्र पियोग तुझ्या पुताच्या कश्टांनी एक विशिश्ट तरां वांटेली जावचें वर्तें भाग पाव केलें ताच्या विनंतीन कितें हांव त्रेगून मागता ही करपा दाय कर आनी चड जावन जेच्या मरणांत एक जावन जेवनची आनी ताच्या जिवानपणाच्या महिमेन पावची करपा तूं आमकां पाव कर महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्याक शादी दशातान सदा सर्वता आमेन महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्याक शादी दशातान सदा सर्वता आमेन महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्याक शादी दशातान सदा सर्वता आमेन हे म्हज्या जेजू तुवें सांगलाय म्हाका आनी तुमी घेतल्या स्वता आनी तुमकां मेळटले बडे आनी तुमकां उक्ते जातले आपले हांव बडयता सोदता आनी मागता आनी ते म्हाका मेळचें कर आज प्रत्येक तरान रफायल रोड्रिगसाची BP नॉर्मल येवचे पासून तो मागोवन आसा संपियो कडेन विनंती करता तो ताचे खातीर आमी मागता आसतना एका भुरग्यान इंटरनेट गेम्स खेळचे सोडूंक हांव बापायक जायते पर येतना त्या भुरग्यांक वागोवंक बूद येवच्या खातीर 10व्या क्लासीन शिकच्या भुरग्यांक शिकोवंक बरी मत मेळोवंक इंग्लीश सुडाळेन उलोवंक सप्लिमेंटरी एग्जामान पास जावचे पासत इन्वेस्ट केल्ले पयशे पाटी मेळोवंक तेगाचे रीण फारीक जावचे पासत भायर पडिल्लें भांगर मेळचे पासत विनंती करनासात तांच्या विनवणेन संपाद्य पेव तांकां आदार दिवन दी म्हण आमी मागया आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजे राज आमकां येवन तुजी कशी सर्ग जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बुक्षितांव तशें आमची पातकां बोगूस आनी आमकां ताळणे पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार नमान मेरे कृपे मरेले समजे सांगता आश्रय तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या गोश्टीन जेजो भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे कळे आमेन महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्याक शादी दशातान सदा सर्वता आमेन जेजूच्या पवित्र काळजा तुजेर हांव भात येता हे म्हज्या जेजू तुवें सांगलाय सतत हांव तुमकां सांगता म्हज्या नांवान कितेंय तुमी मागल्यार म्हजो सर्गेचो बाप तुमकां दितलो आपले बापा कडेन तुजें नवे मागता ते म्हाका फावो कर प्रत्येक तरां आज आमी विनंती करून मागया पोटाच्या दुखेन पेंगटाच्या दुखेन हातांच्या बोटांची दुखेन वळवळटल्या पासत तेकांक दोळ्यांची दिश्ट मेळोवंक एका मनेस्ताक संपयो कडेन मागोवन मेळिल्ली ती दिश्ट वोस वाळटाक आनी की स्पश्ट तरान ती बऱ्या तरान ताच्या दोळ्यांत आशिल्लें प्रेशर उणें जावचे खातीर तो मागोवन आसा फाटीची आनी तकलेची दूख रावच्या पासत स्किन अलर्जी आनी केस झडचे रावंक बऱ्या भलायके पासत डायलानाच्या बऱ्या भलायके पासत केसींच जिखचे पासत प्रसिला रोड्रिगसाची गांठीची दूख गूण जावंक डॅन्सन रोड्रिगसा बरी भलायकी मेळोवंक बियांतावन सुटका मेळोवंक वायट सव्यातावन सुटका मेळोवंक सौग्यांक बरी सैरीक मेळोवंक ब्रँडान पिंडोक वेगळी विजा मेळचे पासत दोगांक विजा मेळचे पासत ताच्या भुरग्यां नातल्या एका कुटुंबाक पावलेन आनी ताच्या न्हवऱ्याक हे भुरग्यां जावच्या पासत पेट्सी आनी मिनीन ताका भुरग्यां जावच्या पासत प्रिया आनी चॉय एमिलियो आनी टिना ह्या कुटुंबाक भुरग्यांचे देणें दिवच्याक संपियोच्या वर्त्या मजतीन आस आमी जेजू लागीं मागया आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजे राज आमकां येवन तुजी कशी सर्ग जाता तशीच संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बुक्षितांव तशें आमची पातकां बोगूस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार नमान मरे कृपे मरेले समजे सांगता आश्रय तूं सदैव सदैव फळ तुज्या गोश्टीन जेजो भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे कळे आमेन महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्याक शादी दशातान सदा सर्वता आमेन जेजूच्या पवित्र काळजा तुजेर हांव भात येता हे म्हज्या जेजू तुवें सांगलाय सतत हांव तुमकां सांगता सर्ग आनी संवसार सरत पूण म्हजी उतरां सरशिनात आतां हांवें मागचें तें म्हाका लाभतलें म्हण खंडीत बरवसो म्हाका आसा आमी मागया गोवान आनी भुरग्यांक सोरो सोडूंक घरांत मागण्याचो स्पिरीट सोडोवंक 10 जाणांक बरें काम मेळच्या पासत
रेनिटाक बरें काम मेळोंक एकल्याचें मन परिवर्तन जावन ताणें देवाक लागीं सरोंक कुटुंबांत आसलें मन आसता पयस जावन कुटुंब एकवटान जियोंक 4 कुटुंबां शांती समाधान मेळोंक 5 जाणां लाभल्या उपकारा पासत आर्गां दितात गल्पांत बरें काम मेळचें पासत पुताचे आनी सुनेचे डायवर्स जायना जावच्या खातीर तांच्या मदगात बरें अंडरस्टँडींग येवच्या खातीर एव्हरेस्ट डिसोजाचे शिरांची पिडा गूण जावच्या खातीर तो मागोन आसा तशेंच आमी माग्या तकलेंत मानसीक असमतोलनाच्या 5 जाणां पासत तांकां जायते कश्ट जातात एक कुटुंबांत सरोईकचें सोडच्या खातीर आज आमी माग्या चिंतून आसा दुसरो उपाय जेजो तूं तांकां दाखय आनी ते ताणें सोडन ते मालदिसांवान पयर येवच्याक ती मागोन आसात जॉन म्हणल्यार एकलो मागोन आसा आपल्या जिवनांत जायते ताणें आराम केलें ते बिझनेस बऱ्या तरान वेच्या खातीर आमी मागया मोगाचे न्हू जायतीं जाणां आज नाका जाल्यार बंदाडेंत वळख जावन कोणाकोणाच्या उतार आयकून मनशा सैमांत आड वाटेक वडच्या सांगाता वचोन नाका जाल्यार देवळांक नाका जाल्यार बोटां लागीं नाका जाल्यार त्या मुखारी लागीं वचोन इसारन कितें कितें आपणाच्या मागण्याचें जिवन बरें करच्या बदलाक तांचें जिवन पिडार करन नाका जाल्यार वायट सक्तेच्या प्रभावाक बरयल्ल्या खातीर आज बलिश्ट हाते जावन आसत संपाद्र पियो हे सगळें खसलोन घालून दी म्हण आमी मागया 3 कुटुंबांत आसल्या सोऱ्याचे विजा ती संपूर्ण तरान खाण नडोवन ही कुटुंबां बराबर बऱ्या तरान एक जावच्याक एक 8 जाणां भाव भयणीचे कुटुंब आज राखोन आसा बरें जावच्या हर एकल्याची मनां परिवर्तन जावन ताणें येसमच्या पाद्रेबेच्या मूळपणाच पुनशताक येवन ताणें आपणायलें बरेंपण आनीक एक गटायन बरोंक आनी तांच्या जिवनांत ताणें हर एकल्यानी एक जावच्याक एक कुटुंब म्हण लेखच्याक पाद्रेप्यो तांकां लागीं हाड ह्या शेतान जावं दी तांचें एकपण आनी आमच्या सगळ्या भुरग्यांच्या जिवनां आसले सगळे पिडा तूं गूण कर आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या भुक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणें पडोवं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार अमान मेरे कृपे मरले समजे सांगता आसरे आमकां तूं सदैव सदैव फाळ तुज्या गोश्टींचे जावं भगवंती मरिये देवाचे माये आमा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्याक आदी तशा आतां सदा सर्वदा आमेन जेच्या पवित्र काळजा तुजेर हांव पातयेता हे जेच्या पवित्र काळजा कष्ट दिला ते दाखय नासता रावचें तुका साथ दी आमचेर निर्भागी पातक्यांचेर तुजी काकूत दाखय तुजी आनी आमची मोवाळ आवय मरियेच्या दुखेस्त आनी दुलेप काळजा मारी पात आमी तुजे लागीं मागची कृपा तूं आमकां लाभय नमारणी काकुतीचे माये नम आमच्या जिवा अमृताने भरोशा तुका मुलो मारता आमी परदेशीची बाळकां ह्या तुका ज्या कोणाक आसता अस्कार उस्कार सण आमी तुका रुदां करता तर आमच्या सगळे ते काकुतीचे दोळे आमचे वयर परते आनी ह्या परदेश उपरांत तुजे कुशे सदैव पळ जेजो आमकां दाखय हे दयाळी हे मोगाळी हे दुलोबी ओंकारी मरिये समजुजे जेच्या पस्क्या बापा आमा बसत विनंती कर सांपियो आमा बसत विनंती कर सांपियो देवाच्या मोगान पेटलेल्या आमा बसत विनंती कर सांपियो हांव बापा एक कलतो जावन जियेल्या आमा बसत विनंती कर सांपियो कश्टान वरान तिरासन सांबाळिल्ल्या आमा बसत विनंती कर सांपियो फ्रांसिसाच्या पाटला उदारा आमा बसत विनंती कर सांपियो कापुजीन वडतीच्या अलंकारा आमा बसत विनंती कर सांपियो सोमेच्या पाशांच्या गायनी नेटयलेल्या आमा बसत विनंती कर सांपियो करिस्तादे भक्तीन भरलेल्या आमा बसत विनंती कर सांपियो कुमसाच्या सक्रमेता मुखान बापाची काकू दाखयल्ल्या आमा बसत विनंती कर सांपियो विधेयपणाच्या आदर्शां आमा बसत विनंती सांपियो मागण्यान तिरासन सांबाळिल्ल्या आमा बसत विनंती सांपियो तुझ्या शांतीपणान कलतो जाल्ल्या आमा बसत विनंती सांपियो सर ह्या जगा आदास जाल्ल्या आमा बसत सांपियो आत्म्याच्या बाच्या खातीर वावरल्या आमा बसत सांपियो पिडेस्तां भलायकेच्या दायजा बसत सांपियो गरजेवंतां तक्षण पावच्या बसत सांपियो तुका उलो मारत्यांच्या भरवशा बसत सांपियो आमा समेस्तच्या आदारा आमा बसत विनंती कर सांपियो आमा पासत विनाती कर तुझ्या वसण्याक आमी पोहोचवचे खातीर हे देवा तुझ्या सेवका सांपियो समर्पित चिणये गापोवणे दिवन विवेद करपे तणांनी बरलोय
आणि भगवान प्रांची आसेच्या शेतान क्रिस्ताच्या जागजा मागलोय तेज्या मागण्या आणि पुण्यावरून आमी आमकां पाव जाल्ल्या बेसान ती रचने रावून क्रिस्ता सक्सेस जावची आमकां तुज्या कृपे देण्यानी भर म्हणून आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावे सर्वेस्पर तुमकां आशीर्वाद दिव आणि तुमकां सांबाळो सर्वेस्पर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर पांको आणि तुमची दया करो सर्वेस्पर तुम्ही सामपियोचेर दवरली भक्त मानून घेऊ आणि तुमची बळादीक मागणी बोवापर तरान मानून घेऊ आणि सर्पद वेदान देव बाप आणि पोत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घाले आणि तुमकां सदां मागो बळवंत गाय काव्या नवे ये गीत आमी नावाड्यामी आमच्या सोम्या वंदन ताका भक्तीन आमी रसियामी आमच्या राया मग छबा बिण वरतो स्वागत तुमकां मिसाच्या बलिदानाक बोवापर बैतरान सांपियोच्या मानान ताका मान करूंक आयिल्ल्या तुमकां सर्वांकी देव वेस्टार आशिर्वादांनी बरो ते सावा ह्या परी आसात 60 वर्सांच्या जल्मा दिसार गामेस दिता ग्रेटा डिसोजा पाद्रे पियोच्या मजतीन लाभले उपकारार गामेस ग्रेसी फेर्नांडीस आपल्या पुताची सर्जरी SSC जावचे पसत आर गामेस दिता आल्बर्ट फेर्नांडीस आनी कुटुंब लबल्या स्वरूप करार गमेज दिता लॉयड डिसोजा आणि कुटुंब बऱ्या भलायकेच्या आणि बऱ्या कामाच्या इराद्याक वायलेट आल्वारिस मोनिका आल्वारिसाच्या आत्म्याक जॉन डिसिल्वा आणि कुटुंब सिरिल डिसोच्या आत्म्याक बेनेडिक्टा डिसोजा आणि कुटुंब घरचेवंत आत्म्याक लॉयड डिसोजा आणि कुटुंब तशेंच सर आमच्या खासगी गरजां पासत आमी मागया पाद्र पियो मागल्लें की हाणें ना म्हणो ना जेजून ताणें विनवणी केली सगळें दिलें ताका त्याच मोगांत आज आमी जेजू लागीं मागया ह्या संतांचें वर्तेपण आमच्या जिवनांत आमी बगूंक जाय जाल्यार कृपा तो दिवं दी पवित्र इंद्राच्या नांवी मिसाचें बलिदान माय मोगान एक कुटुंब जावन आराम करुया बापाचें आनी पुताचें आनी पवित्र आत्म्याचें नांवे आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो क्रिस्त म्हज्या मगाच्या भाव भयणीनो आमकां हर एक लागीं एक मन आसा आमी बरीं जाय यथेश्ट फळ जाय बरें फळ दिवचो रूख आमी जाय त्या खातीर आमी म्हणटा फळ पळोवन रूख कसो आसा म्हूण आमी समजून घेवया आणि तसलें फळ आमचो जेजू जावन आसा बापाचो आणि ताचें बरेंपण वर्णन आमी फळ दिवंक आसा आणि त्या जेजू आमच्या फळाद्वारे जेजूचें बरेंपण आमी वाखाणूंक शकतले आमचें फळ वायट जाल्यार जेजू वायट म्हूण न्ही जाल्यार बरें फळ दिवचो रूख केदाळ वायट फळ दिना आनी एकादो ताका कीड केलें जाल्यार तें वायट जालां जाल्यार ताका नाना दुसरीं कारणां आसात कित्याक बरो रूख बरेंत फळ दिता आनी असलें बरेंपण दिवच्याक जेजू आमकां आपयता बरीं फळां दिवची रूख आमी जावच्याक फळां मात्र आमी खावन जदोशी जावचें न्ही उपरांत आमी रूख जावन
हेरांक बरें फळां जावच्या बरीं आमची कुटुंबां आमी सोबोंक आसात. एक दैवीक पवित्र भाग्यवंत कुटुंब हर एक लागीं बऱ्या वाटेक व्हरोंक पायता केन्ना ताचें निदर्शन, तेचें मार्गदर्शन आनी त्या कुटुंबाचें बरेंपण हेरांक लाभलें तेन्ना आमचें तें आसलें बरेंपण विस्तारुया. आमचें बगेनपण आत्मीकपण देवान आमकां दिल्लें चड आनी चड मापान संपियो बरी आमी जियोन हेरांच्या जिवनांत इल्लेपणी सवकासाय दिवच्याक देवान दिल्लें बरें काम आमी आमच्या जिवनान मुंदासून व्हरुया. चुकून आमी पडल्या बऱ्या रुखाची बरीं फळां जावंक जेजून आमकां धाडिल्लें. थोड्या वटी फळां इल्लें कीड केल्यांत फळां सारकीं ती वाडोवनात असले सर संगतींनी आमी मेतेत जावन आमचें जिवन आमी वायटाक वेल्यान तर बऱ्या तरान सांबाळूंक देवा लागीं कृपा मागया. आमच्या पातकांची दुखदन सांगाता म्हणया. हांव पातकी सर पदधरा देवा मनांचें दोन तोंडांत सरून वायट आनी बरें सणन हांवें जायतीं पातकां गेल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. सगळ्या देदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या श्रेश्वरा लागीं वेळातिका आत्मन प्रार्थना. सर पददा देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. सर पद आणि ससनाच्या देवा तुझ्या दैवे कृपेन तुझ्या ह्या जगा सांपियोग तुझ्या पुताच्या पाशवांच्या गायने नेटोव ताच्या कुर्साच्या मिस्तेरा मागीदार केलोय अशें ताच्या मिसा धोरी तुझ्या गणित मागाची दयामय आमकां उगडा बी केली. ताच्या मागण्याच्या आदारान आमी सदां क्रिस्ताच्या पाशवां एकवटान रावूंक आनी संतोशान ताच्या महिमेन वांटेली आमकां पाव कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजो क्रिस्ता वरवीं तो करत येय तुझ्या सह पवित्र आत्मेजकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. पयलें वचप जेरेमिया प्रवादीच्या पुस्तकांतले बेजमेच्या प्रांताच्या अनवतांत वस्ती करतल्या ह्या जागी कुटुंबाच्या इल्कियाच्या पुता जेरेमियाची उतरां. सरेस्पराचें उतार म्हाका पावलें. आवयच्या कुशवांत तुका रचचे आदीं तुजी म्हाका वळख आसली. तूं जल्माच्या आदीं हांवें तुका पयत केल्लो. राष्ट्रा खातीर प्रवादी कसो हांवें तुका नेमलो. हांवें म्हणलें हा सोरेस्परा देवा म्हाका कशें उलोवचें म्हूण कळना. हांव एक भुरगो पूण सोरेस्परान म्हाका जाप दिली. हांव एक भुरगो अशें म्हणनाका. तांचे सीन हांव तुका धरतां. तांचे सीन तुवें वचोंक जाय. जे हांव तुका फरमायतां तें तुवें सांगूंक जाय. तांकां भियेनाका कित्याक तुजी राखण करूंक हांव तुजे सवें आसा उलयता तो सोरेस्पर. तेन्ना सोरेस्परान आपले हात फुडें हाडून म्हज्या तोंडाक लायले आनी म्हणलें पळय म्हजीं उतरां हांव तुज्या तोंडान घालतां. उमटोवंक आनी मोडोवंक, नाच करूंक आनी इबाडोवंक, नव्यान मानूंक आनी रोवंक, सगळ्या राष्ट्राचेर आनी राज्याचेर आज हांव तुका अधिकार दितां. देवाचें उतार हें. देवाचे व्हड उपकार. मुझे तोंड तुजी चढवून
सर्वेस्परा तुझो हांवें आसरो घेतला म्हाका केदीस फोटवण पडो दिनाक तूं न्याय नितीचो मुन्सिबीदार देखून म्हाका सोडून बाचाव कर म्हज्या कुल्या काण दिवन मुझे तारण कर मुझे तोंड तुझी चळवळ परगटले सौम्या जा तूं सर्वेस्परा मुझे कडा मुझे भद्रतेचो आसरो जा तूं म्हजो जीव वाटोवचे कोटे कित्याक तूं एकलोच मुझे कडाप आनी मुझे कोटे नैवे देवा म्हज्या नश्टांच्या हातांतलो म्हाका निवार मुझे तोंड तुझी चळवळ परगटले सौम्या तूं धन्या म्हजो एकलोच बरवोसो मुझे तरणे प्रायेरतावन तुजेर म्हजो विश्वास जल्मात हांव तुजेर तेगोन रावला मुझे हावेचे कुशींता तूंच म्हजो चलयना मुझे तोंड तुझी चळवळ परगटले सौम्या मुझे तोंड तुझी चळवळ परगटले सौम्या उद्गार Alleluia, Christ जय जय. बी म्हणा देवाचे उदार आणि क्रिस्तस तो ओपी जाका ते बी मेळटा तो ससनाक जियेता Alleluia, Christa जय जय. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे आसो सामात्या प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वार्ता महिमा तुका सौम्या. त्याच दिसा जेजू त्या घरांतलो भायर सरून सरोवराच्या वेळेर वचून बसलो. आपल्या भोंवतणी एकठांय जाल्ल्या लोकांचे जमे पळोवन तो एक दोणी चडलो. लोक सक्कडी वेळेर उबो रावलो. जवळचे जो ओपारीनी सभा संगती ताचे लागीं उलयलो. ताणें म्हळें एक ओंपी ओंपोवंक भायर सरून गेलो. तो ओंपतना थोडें बी मेरेर पडलें आनी आकाशाच्या सुकण्यांनी येवन तें केलें. हेर थोडे चड माती नातलेले कडपी सुवातेर पडले. हांगा माती वयले बरेच आसलेले वरवीं बेगीनच तें किरललें. पूण सूर्य उदेवन येतच तें करपलें आनी ताका पाळां फुटोवंक ना देखून तें सुकोवन गेलें. हेर थोडे कांट्या झाडां मदें पडलेलें आनी कांट्या झाडां वडटाना ताका तांणी चिड्डून मारलें. आनी हेर थोडे बरे सुवातेर पडलें आनी थंय वडोन पळ दिवंक पावलें. थोडे 100 वांटे, थोडे 60 आनी थोडे 30. तुमकां कान आसत जाल्यार आयका म्हणालो स्वामी. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाकणी तुका क्रिस्ता.
जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, सांपियोची एक भक्तीण पोरावो कालनी पोर गोंया आसतना म्हाका फोन करून म्हणा लागली, फादर सांपियोचे श्रेश्ठ भक्तीपण म्हाका आसा. हांव त्या सांताक व्हरतना मानू वता, कित्याक ताणें म्हज्या जिवनान श्रेश्ठ गणितां केल्यात. आनी ह्या वेळार तिका हांवें पळोवना, तिणें म्हजें नंबर फादर मेलविना कडेन काडून म्हाका कॉल केलो स्विझरलँडांतून. आनी ती म्हणा लागली चिके उलय वेत. हांव म्हणलें उलय सांग. आनी ह्या वेळार ती म्हणा लागली म्हाका, फादर केन्ना हांव सांपियोच्या देवस्थानान भरल्या त्या दीस जावन म्हज्या जिवनांत अजपांची अजपां घडल्यात. आज म्हजी प्राय उतर जाल्यार म्हाका बरोवसो आसा फादर पियो म्हाका इंडियाक व्हरोंक पायतालोच, कित्याक ट्रॅव्हलिंग इल्लें कश्ट जालां. आनी ह्या वेळार कित्याक तो पायतालो म्हण हांव सांगता तुमकां, म्हज्या जिवनांत घडिल्लें एक घडीत हांव सांगोंक त्या पोंशेताक येवंक चिंता, पूण केदाळा तें पावो जाता की ना गे म्हण म्हाका कळीत ना. आनी ती इल्ली खंत उसार लागली. म्हाका एक कोडलो पावो ना तर कितें जातालें फादर. हांवें म्हळें तूं म्हाका सांग, हांव तें तुजें बरें बणू देवाक आर्कान येवन वाडणयता म्हण सांगलें. जाता गे फादर म्हणलाली, संपूर्ण तरान तुका दिवंक तुका एक कळ देवान फावो केलें, तुवें येवन दिवचें. आनी आज तूं म्हाका कितें सांगताय तें हांवूय देवाक वाळणून वाकाणटलो. आनी ती म्हणा लागली, जायत्या अजपां पैकी 2 तुमकां सांगता, आनी ती 2 अजपां म्हज्या जिवनांत रिसंटली येत दिसांनी घडिल्लीं जावन आसा. तिच्या एका पांयांत मांस भायर येतालें खंय, गाई जावन मांस भायर आयिल्लें खंय, आनी तें मांस इतलें भायर आयिल्लें तें भितर घालचे खातीर तिका एक ऑपरेशन जावंक आसलें. आनी ती भियेताली हें ऑपरेशन कितें जाता काय. आनी अशें आसता दुसरो उपाय इतनातलो, ऑपरेशनाक डेट फिक्स केल्ली आनी त्या ऑपरेशनाक वेचे नेक्स्ट डे जाल्यार फुडल्या दिसा सांजेर ती अशें बसून आसतना पाद्रेपी कडेन जायते हांव मागोन आसतना म्हज्या कुडींत एका तराची शिरशिरो आयली म्हणटात. कुडींत एका शिरशिरो आयलो, कितें जाता म्हूण म्हाका कळीत जावना. आनी अल्टार म्हज्या जिवनांत एक बदलावण जाली आनी म्हाका कळीत जावना म्हजो पांय कितें जालो म्हूण. आनी म्हाका ताचे विशयांत पडोनूय वचोंक नातलें. म्हाका एकच कंत आसली, फाल्यांच्या दिसा हांव वच जाय, ऑपरेशन करीत जाय, आनी कितें जाता की म्हाका पळोवंक कोण आसा की म्हूण ताका जायते कंत आसली. आनी ती म्हणटा दुसरे दीस हांव न्हिदोन उठोन पळयत आसतना भायर आयिल्लें तें मांस, चिवें आसलें तें मांस सुकें जावन म्हज्या खाती भितर गेलां. आनी ल्हान एक गाय मात्र आसा, देवाक आर्गां दिवया मोगाच्यानो. ती तिच्या उतरांनी ती म्हणटा, तिका हांवें सांगलें, रुबी बाय तुका हांव वळखना, पूण पाद्री पियो वयर आसले तुका भक्त खंडीत जावन हांव वळणिता, आनी तूंय तें आयक, आयच्या दिसा तूं तें आयक. आनी तातूंत कांय चडूणें आसा हांवें सांगिल्ल्यांत, तुवें सांगिल्लें हांव सांगता. चडून म्हाका तिळसी तें सारकें करना फुडें हांव सांगतालो. दुसऱ्या अजाप ह्या फुडें हांव सांगचो ना म्हूण सांगलें, कित्याक की म्हळ्यार टायम पावना, त्या तुका नेक्स्ट तुका सांगतलो. आनी ती म्हणा लागली म्हाका आस्पत्रेक वचोंक पडलें. हांव गेलीं आनी थंय वचून म्हजे पांय पळयत आसतना धाकटे रगत पात्योवंक जावना म्हणा लागलो. धाकटेर पात्योवना कित्याक असलें एक गडप ताणें पळयल्लें ना फादर म्हणा लागली ती. आनी ती म्हणटा, पाद्रे पियोन म्हजे सगळे ते पांयाची दूख आज काण उडयल्या. आनी म्हाका आज भोव खुशी भोगता. पाद्रे पियो, आय एम ए ग्रेट डिवोटी ऑफ पाद्रे पियो म्हणा लागली ती. आनी ती म्हणा लागली म्हाका गांवाक घेवंक फावट मेळ्ळे तरी आणकी जायतीं बरीं कामां हांवें लोकां खातीर करूंक आसात, ती हांव खंडीत जावन करतालें म्हणा लागली. हांवें म्हळें देव तुका फावो करतालो, खंडीत जावन तुजी ते वर्ती साक्स हांव दितालो. मोगाच्या भावनान म्हणून रिसंटली जाल्लें एक अजाप ती आमचे कडेन सांगता. असलीं कितलीं अजाप आमच्या जिवनांत जाल्लीं. थोड्यांक आमकां गोचार आसूंक पुरो, थोड्यांक आमकां गोचार नासतना जावंक पुरो. हाका कारण कितें? पाद्रे पियो मात्र कित्याक हो मात्र एक सांत इतले बोवा पुरपाय तरांनी अजाप करूंक कित्याक शकलो? ताणें हात वयर केल्यार पिडेस्त गुण जातले काही. ताणें मिसां पेटयल्यार पिडा पातकान आशिल्ले लोक रडोन आपली पातकां सगळीं रडोन नितळ जावन तांचे जिवन
बऱ्या तरान ते मुंदरसून व्हरतले खंय आनी तांच्या थंय जायते बरेंपण जातलें. त्या देखून आमकां म्हणटा बायोग्राफर पाद्र पिवन मीस पेटता म्हूण कळ्ळें जाल्यार फुडल्या दिसांत येवन कोपेला बोवारी जायतो लोक येवन न्हिदतालो खंय. पंत्यार ताणें मीस पेटयत आसतना हरी हरीनी म्हणल्या बरी लोक आसतालो. कित्याक हें देवस्पण ताचे थंय मात्र आमचे थंय ना. हाका कारण इतलेंच, आज आमी मिसा वेता भावार्थ आमचे थंय आसा, सक्रामेंत आमी घेता, तत्सू बायबल तेंच देवाचें उतर आमी आयकता, त्याच सांतांनी आयकलें, हेरा सांता भक्तांनी आयकलें. आज कोण आमच्या जिवितान अजप जाल्यान म्हूण पवित्रपणान जियेतात तांणी आयकल्लें. फरक कितें म्हळ्यार इतलेंच, जेजू आज सांगता पळय, बऱ्या बुंयत पडले बी किरलो न्हू झाडां जाल्ल्या उपरांत तें 100% फळ दिवंक शकलें, थोडे 60%, थोडे 30%. म्हळ्यार ग्रावंड सेम. बी ओंपल्लें बोवा प्रभूचें देवाचें उतर. सक्रामेंताचो मेळिल्लो तो भावार्थ आमचे थंय उपसल्लो तो आत्मेक सकत आनी भावार्थाचें देणें. पूण हें आमी कशें वाडोवन हाडलां. बी घाला, बी किरलला आनी ताका जाय जालें सारें, ताका जाय जालो हीट, ताका जाय जालें उदक, ताका जाय जालें वोत एनवायरमेंट, तें सगळें बरें आसा तर तें बी 100% फळ दिवंक पावलें. तेच बुंयत घाल्लें दुसरें बी 60%, तिसरें बी 30%. कित्याक म्हळ्यार हाका हीट उणो जालो, हाका हेचें उदक कितें गेलें कळीत ना, एका दोळा ताका सुर्याची किरणां पडलीं गी, ह्या सावट आसलो गी, ह्या दुसरे हाड ताचे पांटे ताका वयर कांयच बरे तरान वाडोवंक सोडूना गी, तें कळीत ना. पूण 60% म्हणटा आमी चिंती जाय, खंडीत जावन थोडे आडकळी आसाचे. 30% तेच ग्रावंड तेंच बी, पूण हांगा फळ उणें. कित्याक हांगा हाका हीट घालचो वेळ लेट जालो जावंक पुरो, हीट बरो घालूं ना जावंक पुरो, चड मोल साडूं ना जावंक पुरो, ह्या बरो हीट ताणें चूज करूं ना जावंक पुरो. त्या देखून 30%. आज आमच्या जिवनान मोगाचें न्हू असलेंत बरेंपण आमकां दिता आसतना बेतेल चर्चचो एकलो पास्टर म्हणटा, द सेम सक्रमेंट, द सेम एवकरिस्ट, द सेम वर्ड ऑफ गॉड, द सेम बायबल, बट वी डोंट बेर फ्रूट बिकॉज वी डोंट गेट इन टू दॅट फेथ. म्हळ्यार तसलो भावार्थांत आमी घटाय आपणावन घेना. आमचे थंय तसलो भावार्थ ना. हो भावार्थ आमचे थंय वाडोना तर कसलेय बी त्या ग्रावंडान गेल्यार कितें फायदो. तें 100% फळ दिवंक शकना मोगाचें न्हू. त्या देखून थोड्यांच्या जिवनांत जायते अजापां घडटात, थोड्यांच्या जिवनांत अजापां घडना. कित्याक भावार्थांत आमी बरयल्या तेन्ना आज आपां ह्या बरी जेजून चलोन वतना घडिल्लें पळय त्याच प्रमाणे आमच्या जिवनांत घडतात. अजब घडचे म्हणून आमी भावार्थ सोडोवचो न्हय, आमी भावार्थ सोडोवचो यथेश्ट मापान फळ दिवच्या खातीर. बऱ्या रुखाचे बरें फळां आमी जावच्याक भावार्थ आमचे थंय आसल्या मात्र बरो रूख बरें फळ दिवंक शकता. आनी त्या रुखाची फळां आमी बी जावन आमकां ओंपल्या तर आमी बरें फळ दिवंक शकचे. तर आमचे थंय तसलो हीट आसा जाय, आमकां तसलें उदक मेळत जाय, आमकां तसलें एनवायरमेंट मेळत जाय. खंयचें एनवायरमेंट देवाच्या उतराचें आमी आमच्या काळजा मनांत घेवचें, आमी वाचचें आनी त्या बरें आमी भावार्थाची भुरगीं जावची. ह्या खातीर देवा लागीं आमी मागया सांपियो हें सगळें बरें घेवन 100% फळ दिवंक शकलो. आज ताच्यात मानांत आमी हांगा आसतना आमी 100% फळ दिवंक तो आमकां आदार जावं दी. आमेन.
स्वीकार करो हे बाबा बदलून समस्ता ख्रिस्ताच्या. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पदा त्या बाप्पा मानतात असलें जा म्हणो मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमे आमच्या नक्की पयसपेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेव. बापा तुझ्या सेवका सामपी असो उगडास काडून आमी दाना तुका भेटयता. ते तो मानून घे आनी तुज्या महिमे खातीर आमी भेटोवचें बलिदान आमकां सृष्टाच्या जिविता व्हरो पावो. आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. आमची काळजा उबारुया. सर्वेस्पर आमच्या देवाक देन वासोया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद आनी सृष्टाच्या देवा सर काळे आनी सत्य आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या आनंद चवतोरी तुवें सगळें रस्त आसतना मनशा कुळा तुज्या श्रेश्ठ योजना पाव केली. त्या पैकी थोड्यांनी तुजी वर्ती सेवा केली. तुजें श्रेश्ठ योजन संपूर्ण केलें. ताच्या पैकी आमचो संपाद्र पियो तुज्या वर्त्या मोगान बरयलो. त्याच मोगान आमी बरोवंक आनी तुका लागीं सरूंक आमकां तो पाव केले आसता. त्याच संतोशान आदार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गीचो सदाळपार निरंतरी गायता तुजे मुखारे. संसार भरला तुझ्या वैभवा. उत्सर्गी तुकाच उत्सर्गी तुकाच सर्वेस्पराचे नावी येता तुकाच उत्सर्गी तुकाच. बापा करस तूं पवित्र हितून सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्या धडो हिंदेणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ते आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्या सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका हातीन वचून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची. तेच परिच्छवण जाता ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान तीन वचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें ही तुमी समेस घेयात आनी हांतले पियात. ही म्हज्या रक्ताची खास नवे आनी सश्टे करचे रगत पातकांचे बक्षण मेळच्या तुमच्या बसत आनी समेस मनशां बसत ते वारवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. What does a good burger to ya? सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समारंभता. तुझे पुनर्जीवन आमी करता. तुझ्या येण्याची
बापाचे चमन असणे पुन्हा जीवनपणास आम्ही भक्तीपणे उगडास करता आणि व जिविताचो ओडो आणि सोडवाची काल्स तुका समर्पिता तुझ्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूं आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वचता जेची कुडांड रगसवंतला आम्हा समेस्ता पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पर आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेलो तुज्या पयस सभेचो उगडास काड फ्रांसीस आमच्या बगे बापा पेतू पावल आमच्या गोळी बापा सगळे याजकी वर्ग बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पण आज जिवनपणाचो बरोसो जर मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कॅरी तांकां आनी तुजे इश्टगते मेल्या समेस्ता तुजे परसळीत मोगामळ पळोवंक पावक आम्हा समेस्त तांची दाय कर पण आमी मागता ओंकार मरे देवाचे महेश सांगाती बग्यान दोन आणून तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर असीस सम फ्रांसीस सम पाद्रपियो सम आंतोनी आनी सम क्लारा बराबर सस्ताच्या सुखात आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजे महिमगा आमकां पावक जेजो क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजो वरवीं त्या जेजो सांगाता त्याचे जोताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वद्वेदार बापा सर्वंदान आणि वैभव तुका सस्नाच्या सस्ना आमेन. सुमे जेजून शिकेलेले ते प्रार्थना भक्ती सांगता म्हणूया आमचे बापा सगळ्यांच्या जे नाम पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजे कशें सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दीस पडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्यां पडोवन दिवं नाका पूण वायटले आमकां सर्वेच परास सर्व वायटले आमकां आनिवा दया करून ह्या जिवितांत संस्कार आमकां दी सर्गींचे बागड आमच्या सोडून दरा जेजू क्रिस्त चेडे बरो शानत रक्तले आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतले सुटय आनी सराकातांतले वाटय कित्याक सोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक सम्या जेजू क्रिस्ता तूं तुज्या दमदता म्हणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुजी येताय आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक जमेची शांती समाधान आनी मायमोग सदांच तुमचे सोवे आसो मोग सण एकवटाचो संख्ये जावन एकामेकाक शांती दियात देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी ओ मोगाच्या भाव भयणानो पळय आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त सदांच आमकां राखसो पोसचो येतेश्ट मापान फळ दिवन सो रुखाचीं फळां आमी जावन आसा हाचे जेवणाक आपयलेल्या आमी सर सुभागी सुम्या तुवें म्हजे भितर येवनशें म्हाका फोवना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. तुझ्या मोगान बरोवन सोम्या काळजांत येताय तुकास म्हाका दिवून जिणी नंदन करताय स्वागत मोगाळ सोमिया काळजांत ते म्हूण मागता म्हाका तुका दिवून तुजे दयेक जाता स्वागत मोगाळ सोमिया काळजांत ते म्हूण मागता म्हाका तुका दिवून तुजे दयेक जाता
देवून तुझे दयेक जाता स्वागत मोगाळ सोमिया काळजात ये म्हूण मागता म्हाकाच तुका दिवून तुझे दयेक जाता सोम्या म्हाका शिकय जावच्या तुझे बरी सर्वांचो मोगच्या हांवें संवसारारी स्वागत मोगाळ सोमिया काळजात ये म्हूण मागता म्हाकाच तुका दिवून तुझे दयेक जाता स्वागत मोगाळ सोमिया काळजात ये म्हूण मागता म्हाकाच तुका दिवून तुझे दयेक जाता प्रार्थया देवा आमच्या मोगाळ बापांक सस्ने जिविताच्या कणात तुवें आमकां धदोशी केलाय सामपियोच्या आदर्श आमी घेवं आनी आमच्या निस्वार्थी सेवेतोरी आमी तुका महिमा दिवं आनी आमच्या भाव भयणीच्या सेवेन जिवान सरो करपा दे म्हण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सर पदवेदा देव बाप आणि पोत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालो वापर पळयतना या नव्यानांत आराधनांत आणि मिसाच्या बलिदानांत तुम्ही भाग्यतलो जावन आसा देव वेस्टर आशीर्वाद तुमकां बरोवन दी चड आनी चड मापान अजपा आमच्याक द्वारे जावच्याक देवाचो बोवार्थ आमचे थंय वाडोवन दी आनी सोडोवन दी सगळ्यांकी तुमकां बोवा परबायचो दीस मागता आसतना पाद्र पिवचे नवे साव आनी देवासपण सदांच मुखार सुनोवंक तुमकां देव ताची हातेरां करून दी देवाच्या वर्त्या भक्तीन बरोवंक वचून येयात क्रिस्ता शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार U31. खरी घडी म्हज्या जिविताची सोम्या तुका हांव दिन वाचता भक्तीन गितां गाव संतोषाची सोम्या तुका हांव वरविता हर एक म्हज्या सुसंतोषाक सोम्या तुजो सांगात सोदता हर एक म्हज्या कश्टांनी तुका सोम्या तुजो आदार मागता हर एक घडी म्हज्या जिविताची सोम्या तुका हांव दिन वाचता
Padre Pio Bappa, आम्हा बसत विनंती कर, भाग्यवान कुर्साचे कुर्वे, निवार आमका आमच्या देवा, आमच्या दुश्मनांतले, बापाचे आणि पिताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन.